मंत्री सुदीन ढवळीकर युतीचो धर्म पाळिना। ताळगावच्या रस्ते आणि उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालूंक सुदिनान कांयच केल्लें ना, फक्त पोकी आश्वासनां म्हूण ताळगावची बीजेपी बोवाळ मारता। सुदिनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो म्हूण बीजेपी मागता। सुदिनाचे येरादारी खात्यांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चल्ला। उचेले अधिकारी घुसपल्यात। घडये मंत्र्याचोय वांटो आसूंक शकता म्हूण दत्तप्रसाद नायक मिडिया कडेन उलयलो। ताणें उदकाचे हांव स्वता ताका मेळिल्लो वचून उदकाची समस्या जी लँडस्केप शायराची आसा, गोलमोहराची आसा, बाजारवाड्यार आसा, कोपेलवाड्यार आसा, बोरशे भाटान आसा, ही आपूण सॉल्व करतलो म्हणून ताणें आश्वासन दिल्लें। बोथ ए फेल्ड। भारतीय जनता पार्टी ताळगांव मंडळाची मागणी आसा की ह्या असल्या मंत्र्याक काडून उडोवचो म्हणून। अन्य सामाजीक क्षेत्रांच्या लोकांची तशेंच ताळगांवचे खूब रेजिडंट्स परत तो दिलीप ढवळीकर म्हणून हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा, जो मंत्री सुदीन ढवळीकराचो सक्को भाव आसा, हाका मेळिल्ली आसा। तशीच सुदीन ढवळीकराकूय खूब जाण मेळिल्ले आसा। आमकां फक्त आश्वासनां मेळटा। 2012 जेन्ना आमचो युतीचो सरकार जाल्लो, एक युतीचो धर्म म्हणून आमकां डायरेक्टली ताणें हांगा त्रास करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, हो आमचो सरळ आरोप आसा। एक युतीचो धर्म म्हणून ताणें हांगा जाता तितके लोकांक मदत करपाक जाय आशिल्ली। आमची सरळ मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ताका सॅक करचो म्हणून। रिसंटली 8 दीस पयलीं एका पिवनाक धरला। कोणूच खंयचोच बिझनसमॅन किंवा कसलोच ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर एका पिवनाक 1 लाख रुपया दिवचो ना। मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की हे पयशे वयर खंयच्या ऑफिसराक किंवा खंयच्या मंत्र्याक किंवा आमदाराक पावता हाजी सारकी सकल चवकशी जावची। मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्या वाठारांतले लोक शेतां भाटांक लागले। साखळे कुडणेची मळीक फामील फाटल्या 2 वर्सां सावन शेत करता। पोरू परस अंदू पीक बरें आयलां। भेंडे आनी घोसाळीं लायतात। पीक हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर वता। भरपूर म्हणपा इतली जोड नासली तरी फामिलीच्या 2 वेळच्या पोटा पाण्याची वेवस्था बरे पैकी जाता। गेली 35-40 वर्सां हांगासर आमची जागा पडींग आसली। तेज्या पयलीं आमी आमचे जाणटे म्हणजे बापूय म्हणून हांगासर भात नाचणो काडटाले। जेन्ना मायन हांगासर बंद जाली, फाटल्या 2-3 वर्सां आमी हांगासर एक बाबा ही जागा खूब असा पडींग आसा म्हणून कितें तरी आमी एक उत्पन्न घेवया। आमचे जे 4 जाण भाव आसा, आमी सामुहीक पद्दतीन म्हणल्यार ही शेती करूया, म्हणजे पळोवया बाबा की आमकां ती किफायतशीर जागा ना ती। त्या बरोबर आमी परू कमी प्रमाणात केली आणि मोठ्या प्रमाणात केल्या उपरांत आमी ही जी जमीन आसा की 2000 स्क्वेअर मिटर आमी भेंडी आणि दोडक्याचे पीक घेवपाक सुरवात केले। जे आमचे पीक जाता ते पीक आमकां खंय तरी बाबा मार्केटाक सोदचें पडना की आमकां हॉर्टिकल्चर आमचे साखळे प्रोक्युरमेंट सेंटर केल्लें आसा। तेन्ना आमी प्रत्येक दिसा आमी वचून हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटराक आमी ही भेंडी घालता। सकाळी आमी हांगासर 6:15 सुमार येवन हांगासर 8 पर्यंत आमी भेंडी काडटा आनी मागीर साखळे हॉर्टिकल्चरान दिता। पयलीं हांगा कितें जायत आमी कांय करूंक पावनासले, कित्याक जाणा कामाक वतात तेवटेन आनी हांगा मायनिंगाचो धुल्लो। इनकमाच्या बाबतीन म्हणजे थंय वांगडाच भरपूर पयशे मेळचे ना पयलीं सद्या, कित्याक आतां सद्या आमी इल्लें पयलीं हें करचें पडटा आनी घरा कडेन रावतले ते हांगा येयल्या उपरांत एक 50 ना मेळो पूण 25 तरी मेळटा न्हू। घेव एक विराम।